ते टॅक्सीवाले आमचे विचारतात की गोवा मायल्स तुम्ही जर म्हणतात की ॲप बेस इज अ सक्सेसफूल मॉडेल जाल्यार गोवा मायल्स तुम्ही चिंतिल्ली तशी कित्याक चल्ली ना हो प्रश्न आसता विचारतात. गोवा मायल्स अजूनही बरी चलता. तेंचे फुटप्रिंट जे तितले ते अपेक्षा करताले ते करना, कित्याक आमचे लोक कशेय जॉईन जावपाक सोदना. आतां तेंचे कडेन 900 सुमार तेंचे कडेन टॅक्सी एनरोल जाल्ले आसा. एवरी मंथ इट इज इन्क्रिजींग आनी इन्क्रीज जायत रावतले. आनी आतां तेणी आनीकूय स्कीम काडला. हांव तेंचे सगळ्यां कडेन हांव म्हणजे चर्चा करीत आसा. ते आतां 100 भुरग्यांक आमचे पेडणेचे आज म्हाका आमचे माननीय आमदार थिंगाचे मेळपा आयिल्ले प्रवीण आल्लेकर. तेंची म्हणणें एकूच की थिंगा टॅक्सीवाले कावंटर सोदता म्हूण. तांकां कावंटर जाय. कावंटरा बरोबर तांकां दिसता दॅट इज द ओल्ड मेंटेलिटी म्हूण न्हू. ब्लॅक एंड येलो टॅक्सी आसपा जाय. हांवें ताका एकूच सांगलें तांकां मातशी समजोणी दी. हांव सहमत आसा तूं कितें सांगता तें. लोकल पेडणे पिपल तांकां प्रेफरन्स आसपाकूच जाय. तेंची जमीन गेली, तेंचे त्याग आसा, सॅक्रिफायस आसा. ती जमीन गेली, तेंचे थोड्यांचे कितें अन्नावड आसली ती गेली, तांकां प्रेफरन्स मेळपा जाय. गोवा मायल्सा कडेन हांव डिस्कशन करीत आसलो. आतां तेणी एक स्कीम हाडला. 100 टॅक्सीवाल्यांक 100% ते फायनान्स करतले. आनी इट इज गोइंग टू बी अ CNG बेस्ड टॅक्सी. इट इज गोइंग टू बी अ वॅगनार. 100 अनएम्प्लॉयड युथ्स पेडणेचे सिलेक्ट कर तेणी सांगला. हांवें प्रवीण आल्लेकराक सांगला फाल्यां ते वचून तांकां मेळटले. तुमी बसया कशें ते. आनी इनिशियल कॉन्ट्रिब्युशन जे सीड कॅपिटल आसा गोवा मायल्स ते भरतले. हांकां 1 रुपया ना घालता अनएम्प्लॉयड पेडणे यूथ तांकां आपली टॅक्सी चलोवपाक मेळटली. आनी जशे ते पयशे कमयता ते तांकां तो लोन फारीक जातलो आनी तेय कमयतले. 5 वर्सांचे पयलीं तेजे नांवार जातली आनी मागीर 100% सगळें उत्पन्न तेजें. हितून गोवा मायल्साक कांय फायदो मेळना. सो एक ॲप बेस्ड एप्लिकेशन वा एक कंपनी ऑलरेडी आसा. दुसरी गोवा टॅक्सी ॲप ही आमची तयार जातली. सो लेट द टुरिस्ट, लेट द इनकमिंग पॅसेंजर हॅव अ चॉयस. गोवा मायल्स तुम्ही स्टार्ट केलें पण आमगेले टॅक्सी भाव तुगेले थंय जॉईन जावपाक सोदना. आतां तुमी गोवा टॅक्सी जर ॲप स्टार्ट केलें त्या ॲपाक ते जॉईन जावचे म्हणून तुमी कितें करतले आनी जातले हाजी गॅरंटी कितें? एक आहा मोपा एअरपोर्ट, एक प्रायवेट सेक्टर एलॉंग विथ द गव्हर्मेंट एक नवीन एअरपोर्ट येयलो आसा. नवीन एअरपोर्ट येता तेन्ना आमी सगळे थिंगा एक नवीन बरे गूड प्रॅक्टिसीस ऑफ ऑपरेशन आमी एडॉप्ट करपाक सोदता. आनी हें सांगतना जो कोण पॅसेंजर येता तेका थिंगा ते बुकींग करता तेन्ना टॅक्सी ऑटोमॅटीक इट वील बी रेजिस्टर्ड ऑन द ॲप. आतां तेका चॉयस आसतलो वेदर ही गोज टू गोवा मायल्स ऑर वेदर ही गोज टू गोवा टॅक्सी ॲप. तेका चॉयस आसतलो. थिंगा तें बुकींग केलें बगर तेका म्हणजे दुसरे प्रवास करपाक दुसरो तेका चान्स आसपाना. इट इज गोइंग टू बी सॉर्ट ऑफ कंपल्सरी रेजिस्टरींग ऑन द ॲप एवरी पॅसेंजर दॅट कम्स. ती थिंगा वेवस्था आसतली. तेच बरोबर बस्योय आमच्यो कदंबाच्यो इलेक्ट्रिकल बसीज एअर कंडिशन बसीज आसतल्यो. ही वेवस्था आमी करता. एक नवीन हांवें म्हणलां आमी गोंयकारां खातीर कितें तरी दिवपा जाय. आनी एक हांव सुरवातेसून सांगीत आसा ते मोपा एअरपोर्ट येयलो म्हणटच इट इज गोइंग टू बी अ न्यू नॉर्मल फॉर गोवा. यू विल हॅव पीपल कमींग बाय द होड्स बोथ फ्रॉम मोपा एंड दाबोलीम. आमकडे एकोमोडेशन आसपाना. आमकडे वील हॅव टू इम्प्रूव आवर सर्विसीस इन्क्लुडींग ट्रान्सपोर्टेशन. ही जी आतां गोंय पयलें कितें म्हणटालें इट इज नॉट इवन अ केक, इट इज अ स्मॉल पेस्ट्री. नाव इट इज at least a couple of cakes with the Mopa and Dabolim. So there is something for every tourism stakeholder including taxi people. हे त्यांनी रियलायज करपा जाय. पण आमचे टॅक्सीचे लोक थंय ॲपाक जॉईन जातले हाजी शाश्वती ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट कशी करतलो? आमी तेंचे कडेन डिस्कशनान आसा. सद्या तरी तेंची रेस्पॉन्स हळू करून म्हणजे इन्क्रीज जायत आसा टू जॉईन. तेंची मनस्थिती चेंज जायत आसा. आमकां अपेक्षीत आसली तितली जावना घडी पूण जातली म्हाका खात्री आसा बिकॉज वी आर ट्रायंग टू कन्विन्स देम. आतां हें प्रपोजल हांवें तुमकां दिलां 100 पीपल. यू डोंट हॅव टू पुट अ सिंगल पाय. सो न्यू टॅक्सी फेलोज वील कम एंड वी वील एन्श्योर दॅट दे आर फ्रॉम पेडणेम ओनली. सो वाय वील दे रिफ्यूज? म्हणजे तुमकां कितें बरेपण जावपाचें आसा एक एम्प्लॉयमेंट कशें आसा ते जर जॉईन जायनात नवीन तयार करतले. नवीन आमी तयार करतले. हरशीं जाल्यार कोण आहा तांकां आमी चान्स दितलेच. आनी एक हांव मान्य करता जे आमच्या थिंगाच्या आमदारान प्रवीण आल्लेकरान सांगलां तेणे की थिंगा लोकल्सां 100% प्रेफरन्स आसपा जाय. आनी अशें न्हू की सगल्यो टॅक्सी लोकलवालेच घालतले सगळे टॅक्सीवालेच जातले म्हण अशें केन्ना जायना. सो बाकीच्यांकूय चान्स आसतलो.
इट इज गोइंग टू बी ना, हे इन्क्रीज फक्त इन टुरिझम मोपापुरते झाले. बिझनेस